बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव या आमेन. सतमानता देवा बाप्पा सुरगींच्या आरोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमत्या कुडी गरबे जोडलो कर्मांचो जल्मलो पंचपाटांनी कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो जमेल्यान ताका निकी पिलो जमेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुरकोऱ्या देवा बापाच्या उजव्यान बसला थंय जिल्ल्या मेल्यांची म्हण सोबी करून सतमानतांक कॅथोलीक पयस सोबेक भक्तांचो एकचार पातकांचें बगसणें कुडचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या अप्पा सुरगीच्या तुजें नांव पयत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताणें पण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नबार. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. दुखीचें मिस्तेर पयलो मिस्तर सोम्या जेजू क्रिस्त जेस्मेच्या मोल्या तोरसां कोत्तना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो. आमच्या बाप्पा सुरगींच्या तुजें नांव पयत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताणें भरून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नबार. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पो तुजें तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पो तुजें तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे एक रुपया बोलले सरस पोचे तैसा अस्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फल तुजो पुजेजू. बागिंती मरे दाची माय अमाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ जेजूस निहार आमकां एमकोणांतली उज्यानतली सगळ्या आत्म्याक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगणाक सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयता काजेर मनसूस मारले. आमचे बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी आमचो दिसपट्टो इग्राजाच्या आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पोचेजो बागेंची मुरे देवाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां आमेन म्हजे सगळ्या आत्म्याक सरकारावर पोकरून चड करून सारल्या तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पयत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां दाणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पो तुजे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वस्पोचे थंय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदय फळ तुजो पुजेजू बागेंती मरे देवाची माय आम्हा प्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
Naman mereka trembolole, soras po cetang isa, ostoria modern tu sudo, an sudai fal tu japu Jesu. Bagi Maria Shrimai, Ama Biangati Vinutikor, Atanam Shamalancha Valarame. Naman mereka trembolole, soras po cetang isa, ostoria modern tu sudo, an sudai fal tu japu Jesu. Bagi Maria Shrimai, Ama Biangati Vinutikor, Atanam Shamalancha Valarame. Mama Bapa akan Putra akan Putri Atmiak. Adi Antani Sota Sota Amen. Om Yesus Nyarang Kain Kanat Kain Kanat Tau Chanti Soglat Mak Sarkar War Pokul Sor Karo Sahanyak. Chauथा मिस्टर सोम्या जेजू ख्रिस्ताक चोडलो कालवा दोंगर आपल्या खांदार बालादी कुरीस घेऊन आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राय समकाय तुझी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्राजाचे आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां जाळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुजेसो. भगवंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आजी आतां सदां सदांकाळ आमेन. ओम जेजू देवाराम कायम शांती सगळ्यात सरकार वर पांचवो मिस्टर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मच्छ्या दिश्टी मुखार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दारेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे प्रेम बोलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदय फळ तुझा पूजेचू. भगवंती मरे देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे प्रेम बोलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदय फळ तुझा पूजेचू. भगवंती मरे देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आतां आमच्या वेळार आमेन. नमान मुरे प्रेम बोलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदय फळ तुझा पूजेचू. भगवंती मरे देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे प्रेम बोलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदय फळ तुझा पूजेचू. भगवंती मरे देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर
आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बाप्पा कन पुता कन पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा ओम जिसुस्या रामकायम नमानाने काकुचे माये तुगी आमच्या जीवी समृद्धाने भरोसा आम पोजेशी वेची बाळका तुकाला माता तुकाच्या कोणास का सुस्कार दोन तुका प्राप्त आमचे द्वारासाठी तुझे काकुची न दरगा तू कोण तोला बापर अगे देवाची माई आमच्या खातीर बांदून आमकां पावसाच्या बाप साहेबाच्या यांचा सांगपासत आमच्या पासोडणीच्या तुझ्या नाव पोय जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी कशी सरकाराचा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दारीन पण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नगार नमान मरे कृपंबुलले सरस पोचे तैसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सदैव फळ तुझं पूज्य जू भगिनी मेरी राची माय आम्हा खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बाप्पा कन पुता कन पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा Deus soberano, tu soberano,
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक की आयचे नोवेनाचे बेठेन आयज आमी सांजेच्या प्रार्थनान वांटो घेता. 9वो दीस आयज नोवेनाचो. खेरीत भाशेन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज लिजन ऑफ मॅरी हे संस्थेची 100 वर्सां भरतात. देवाक दिनवासुया. सगळे जे वांगडी ह्या संस्थेन भितर चल्ल्यात आनी आपलो वावर केला, मागणें केलां, तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया हे संस्थेचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी हे संस्थे वरवीं मारयेची भक्ती वाडून जेजू सवे आमी पावूंक आमकां सगळ्यांक आदार मेळूंक आमी आयज खेरीत भाशेन मागुया. आयज नोवेनाची भेट भेटयता पेंटा समुदाय. ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. टायरन डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा जेजूक अनुभवुया, विनयतलें काळीज आपणावुया. पवित्र सभेची शिकवण आमकां जागृत करता. तुमची पाळां ताचे भितर कोल कोल रिगलोली आसूं दी. जेजू मागण्या वरवीं बापाक कोल कोल रिगून रावलो. एक रुखाची मुळां जमनीत भितर रिगतात ते परी दिसपट्ट्या देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत भावार्थ कोलावुया आनी मागण्यान जेजूक अनुभवुया. मारिया आमची माय, काकरूटची आनी बोरवासाची आवय, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली, तिची देख आमी घेवन तिचे परी विनयतले काळीज आपणावंक कृपा आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. विनयतलें काळीज दुसऱ्यां पासत देवाक विनयता. आयज हे मिसाचे भेटेन आमची विनंती आमचेच पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत भोव करून जीं कोण गरजेक सांपडलेलीं आसात, जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात, जीं कोण दुयेंत जाल्लीं आसात, जांकां कोणाक वेगवेगळे तरेची आयज गरज आसा, तांचे पासत आयज आमचें मागणें जावं दी. आनी ह्याच मनान आयज ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आमी वांटो घेता. आंकवार मरेच्या जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना हीं 3 स्तोत्रां आमी ह्या वेळार गायतले. आमचें मन काळीज देवाक उबारुया. भोव करून हे विनवणेचें मागणें कशें आयज आमी उबारुया. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे संस्थे आनी तिचे संस्थे मोदें हांव दुस्मान काय घालतलो. Sospora mukhariya taka dinvasuya dotir goro amche darod taka makaruya Sospora mukhariya taka dinvasuya Aki pritum soglo sonsar Tajata nasa Usus porut Kol kol dorie Tanes godun hadya Sorves pora mukhariya
आमचें धारून ताका वाखाणुया सुटपोट पोडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सगळीं ताची पोरसां सर्वाक वेल्यो Sorvespora Maria, taka dinvasuya, totim kodo ashe daron, taka vakhanuya. Sorvespora Maria, taka dinvasuya. Todim kodo ashe daron, taka vakhanuya. Kado aija disa, amcha kanar mota. Shitan aykun karzan duru, sogli aidi जाऊया. Sorvespora Maria, taka dinvasuya, todim kodo ashe daron, taka vakhanuya. Sorvespora Maria, taka dinvasuya. तुझे आनी बायले मोदे आनी तुझे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदे हांव दुस्मान काय घालतलो. दुसरें प्रतिगान. तारुणाच्या अंगवस्त्रांनी सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली. प्रमाणीकपणाचे शेळ्यान ताणें म्हाका गूट लायली. Sorvespora chamana, somos alegría. Sorvespora chamana, somos alegría. Sorvespora chamana, no vegi trug surgaya. Amchega Dios soya, dare corona quella. Sorvespora chamana, son dos alegría.
लग्नाच्या आंगोस्त्रान सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली, प्रमाणीकपणाच्या शेळयान ताणें म्हाका गूट लायली. तिसरें प्रतिगान. नोमान मारये कुरपेन बोलले, सर्वेस्पर तुझे सोवें आसा. नोमान मारये कुरपेन बोलले, सर्वेस्पर तुझे सोवें आसा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बोबा घेवन तांकवार मरेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. भागवंत पावलून कलस्काराक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताचे एकवटांत जेयात. तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां ते प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत अदीक घोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाचे पलके शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यांत
खोरेना जावंक चतूर रावात। असले शाणेपण मनशाचें परंपरेचें आनी संवसाराचें मूळ तत्वां प्रमाणें जायात, पूण क्रिस्ता प्रमाणें न्हय। ताचे मनशा सैमांत देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेंत तुमी भागीदारां। सगळे पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक। ताचे सवें तुमची सुनत जाल्या। ही सुनत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमचे पातकी सैमाची पुरी हिरोवणी। क्रिस्ताची सुनत म्हणल्यार ही, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी तेच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवंत केली, कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो। ते देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो। तुमच्या अपराधाक लागून आनी सुनत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमचीं पातकां बक्षिल्यांत। समर्थी प्रमाणें आमचेर आड आसले ते रिणाचे लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार किळावून तें नाच केलें आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताचे परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं। देवाचें उतर जबाब। समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो। सगळीं म्हणया, समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो। देवा म्हज्यार आसा, हांव तुजी वडवी गायतां, सदांकाल तुजें नांव वाखणटां। दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करतां। जबाब। सर्वेस्पोर कितलो बरो। सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो। ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ। समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो। जबाब। समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो। तुवें रचलंय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा। तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं। जबाब। समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो। उद्गार। सर्वेस्पराक जय जय। सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यांत। तुमी वेचचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां। सर्वेस्पराक जय। सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली। उजवाडटोच
ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो. आनी जुदेया, जेरुसालेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडेर रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान रिक्षा भाव भयणीनो, ह्या गेल्ल्या फाटल्या थोड्या दिसांनी जायते जॉब्स ओपन जाल्ले आसात, इंटरव्यू सुरू जाल्ले आसात. जायते जाणांनी एप्लिकेशन्स घातलेलीं आसात आनी हे इंटरव्यू दिवपाक वेतात. इंटरव्यू दिवपी जायते जाणां एप्लिकेशन्स घायल्लीं, एप्लिकंट्स जे आसात ते जायते, जॉब्स थोडेशे आसात. आनी असल्या संदर्भान एक वस्त आमकां दिसून येता, जायते जाण जे एप्लिकंट्स आसात वा तांची घरचीं आसात तीं कोणाक तरी मुखार काडटात. म्हणल्यार आपणा पासत विनंती कर, म्हजे पासत एक उतर घाल, जावं हो जॉब जो आसा घडये कॉलेजीन आयिल्लो आसा जाल्यार कॉलेजीच्या प्रिंसिपला लागीं एक उतर घाल आनी कोणाक सांगता. हो जॉब सरकारी खंयच्याय खात्यांनी आयिल्लो आसा, म्हजे पासत तो डायरेक्टर आसा ताचे लागीं उतर घाल. आमचें मातशें कितें जाता जाल्यार पळय, इंटरसीड, म्हजे पासत माग. भाव भयणीनो, हें इंटरसेशन जें आसा वो आपणा पासत माग म्हणटा तें कोणाक सांगतलो. भोव करून आमी असल्या मनशाशी वेता जाका कितें तरी इन्फ्लुएन्स आसा, जावं एक आमदार, जावं एक मंत्री, जावं आमचो सरपंच, वो जावं याज्ञीक, वो कोणूय मातसो नामना आसलेलो जाच्या उतराक कोणूय पाळो दितलो, असल्यांक आमी मुखार काडटा, म्हजे पासत माग. भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या नव्या दिसाक आसा आमचे सायबीण मांयचे जल्माचे परबेची तयारी करता आसतना, आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन हो विशय घेतला, जेजूक अणभवुया आनी विनयतलें काळीज आपणावया. विनयतलें काळीज म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार आमी जण एकलो जेजू भाशेन जावन आमी दुसऱ्या पासत मागणें करतले. आमी मागणें करता सगलीं, आनी मागणें पवित्र सभेन वेगवेगळे तरेचें आसा. मागणें आसा भोजपाचें, देवाक आमी भोजता त्या मागण्यांक. मागणें आसा काकलुतीचें, आमी देवा लागीं काकलूत मागता, बोगसणें मागता. मागणें आसा आमच्यो गरजो मुखार दवरपाचें, म्हणजे आमच्यो जणेकल्याच्यो गरजो, म्हाका हें जाय, तें जाय, तें जाय, हें म्हजे पासत कर, तें म्हजे पासत कर. मागणें आसा विनंतीचें. विनंती म्हणटात ती चड करून दुसऱ्या पासत, आपणाच पासत कोण विनंती करिना, आपणा पासत मागणें करता, हें दी तें दी. पूण विनंती आसा ती चडशी दुसऱ्या पासत. म्हणटच विनंती करपी जो आसा तो कसलो आसूंक जाय? विनंती करपी कसलो आसूंक जाय? जेजूक पळोवया. जेजून विनंती केली. जेजूचे विनंतीचे मागणें करीत भाशेन जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. 2 हावेस्वर आसात, 17, 18, 3 हावेस्वर, 17, 18 आनी 19. ह्या 3 हावेस्वरान करीत भाशेन जेजूचें हें मागणें सगल्या पासत. जेजू संवसारा पासत मागता, जेजू आपल्या शिसां पासत मागता, आपोस्लां पासत मागता, जे कोणे आजून पासून भावार्थ दवरूंक ना तसल्या पासत मागता, जे कोण भावार्थ दवरचे नासले तांचेय पासत मागता,
जे कोण कसलेंच कनेक्शन ना आख्ख्या संवसारा पासत हिंडाच्या भायर जे आसात तांचेय पासत मागता. जेजू देवाचो पूत आपल्या बापा लागीं हे विनंतीचे मागणें करता. म्हणटच विनंती करपी कसलो आसचो जेजूक पळयात, जेजू भाशेन जाव. बागेवन पावलू विनंती करता. बागेवन पावलू विनंती करपा विशीं उलयता. आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां, आयच्या पयल्या वाचपान कॉलस्कारांक चीट बरोवन बागेवन पावलू शिकयता जें कितें तुमकां शिकयल्लें आसा, भावार्थ तुमकां शिकयल्लो आसा, मागणें करूंक तुमकां शिकयल्लो आसा, ह्या प्रमाणे तुमी जेयात. आनी अशें करता आसतना एक चोत्राय तो दिता. दिनवाशी काळीज आमचें आसचें, दिनवासणेचें मागणें आमचें देवाक आसचें. पूण जरी तर तुजे पासत कोणूय मागता ओ तूं कोणाचीय विनंती मनशाचें शाणेपण आसा, तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यान करिना जावंक चतूर रावात. म्हणटच जो कोण विनंती करता तो आपणाचो फायदो जरी तर काडूंक सोदता जाल्यार तो खरो विनंती करपी न्हू, वो बरो विनंती करपी न्हू. जरी तर तुजे पासत तुका जॉब दिवपाक कोण आपलें उतर घालता आनी म्हणटा मागीर तुवें म्हजें हें काम करूंक जाय, वो मागीर तुवें म्हाका मत मारूंक जाय, मागीर तुवें म्हजे पासत अशें करूंक जाय, असलें मागून जरी तर कोण तुजे पासत विनंती करता जाल्यार बागेवन पावलो म्हणटा चतूर राव, शाणो जाव. मनशाच्या शाणेपणा भाशेन न्हय पूण देवाचें शाणेपण. मनशाची परंपरा जी आसा आनी संवसाराची परंपरा आसा ताचे प्रमाणे न्हय पूण देवाचे परंपरे प्रमाणे, देवाच्या शाणेपणा प्रमाणे. आनी देवाचें शाणेपण करीत भाशेन दुसऱ्या पासत तें दिवंक आमकां आपयता. जेजू खुर्सार मेला तो आपणा पासत मरूंक ना. जेजू खुर्सार मेला तो आमचे पासत आनी आपूण मरूंक वेचे आदीं आमचे पासत ताणें विनंती केल्या. जेजू जेन्ना हें बरेंपण संवसारांत आसतना लोकांक दितालो, आपलें उतर परगडटालो, तांचे पासत चोरयां करतालो, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जायतो लोक ताचेशी येतालो. थोडे फावटी जागो मेळनासलो, थोडे फावटी थोडीं जाणां घडये पयस उरतालीं. आनी असल्यो घडयो आमी शुभ वर्तमानान कितलेच फावटी आयकल्यात. शुभ वर्तमानान जेजू लागीं पावूंक सोदता पूण पावपाक जायना तसलो जाक्यो एकलो आसा. तो धांवन धांवन त्या रुमडीच्या झाडार चडलो. जेजून ताका पळयलो आनी खाला आपयलो. ती एक वस्तुरी जेजू फाटल्यान धांवन वो जेजू फाटल्यान येवन बोवाळ मारीत आसली, म्हजे धुवेचेर देंवचार बसला, ताका काड म्हूण. आनी जेजून तिका थोडो वगत किकून पासून केल्ली, आपणाक आयकूंक येनासलेल्या भाशेन. तेन्ना ताचे शीस आसत ते मुखार सरतात. ही वस्तुरी बोवाळ मारीत मारीत येता, मागत मागत येता, ओ उपकार कर तिचेर आनी धाड तिका. शीस मागतात जेजू लागीं, विनंती जेजू लागीं हे शीस हे वस्तुरे पासत करतात. घडये ते तिका ओडकोनात वो थोडे जाण घडये तिका ओडकोतात, पूण आपली विनंती जेजू मुखार हे वस्तुरे पासत तिणी केली आनी जेजून तांची विनंती मानून घेवन तिचे पासत हें बरेंपण केलें. भाव भयणीनो, असली विनंतीची मागणी आमकां जाय ती मेळटली. ते मनीस जे तो आरेन धरलेलो आपणाच पासत ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें, असल्या मनशाक ते 4 जाण वयर पाटसाचेर चडून नळे काडून ताका जेजू मुखार तांणी देंवयलो. आपणाचेच वस्तूंगी ताच्यान वचूंक जायनासलें. तेन्ना हे जांचे लागीं जाता तांणी ताका जेजूशी पावयलो, विनंती केली आनी हे विनंतीन जेजून ताकाय बरो केलो, ताच्या आरेंतलो. भाव भयणीनो, म्हणटच जो कोण ही विनंती करता तो पयली सुवातेर घोटायेचो मनीस आसूंक जाय. यू हॅव टू हॅव करेज. कित्याक कोणाय लागीं मागतलो जाल्यार पयलीं तूंच भियेल्लो आसा, तुकाच बरी गॅरंटी ना जातलें काय ना तें, जाल्यार तूं कितें मागतलोय. म्हणटच हें धाडस, ही घोटाय तुजे लागीं आसूंक जाय. देवा लागीं जरी तर मागता जाल्यार ही घोटाय तुका आसपाक जाय की देवा लागीं तुज्यान मागूंक जाता. हें उक्तेपण तुका आसपाक जाय. अशें जातलें जाल्यार तुजें मागणें गरजेचें. मागण्यान तूं घट रावप गरजेचें, देवाक चिटकून रावप गरजेचें. ना जाल्यार तुजें मागणें आयकून घेवचो ना अशें तुका दिसता.
जशें आमचें इन्फ्लुएन्स जरी तर कोण मंत्र्या लागीं वो कोण प्रिंसिपला लागीं वो कोण डायरेक्टर आसा ताचे लागीं जरी तर आमचो संबंद तांचे लागीं आसा आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हाका घटाय आसा जाल्यारूच म्हज्यान कोणा पासत ही विनंती करूंक जाता. दुसरे सुवातेर जो कोण मागता वो विनंती करता ताची थिराय आसपाक गरज. आयज एक दीस मागलें जावंकूच ना मरे काम, मागीर ओगी रावलो जाल्यार कांयच जावचें ना. म्हणटच विनंती करता आसतना थिराय गरजेची. देवा लागीं जेन्ना आमी कोणा पासत मागता फकत एक दीस मागले आनी ताका मागीर मरूंक सोडलो असलें करूंक जायना. पूण ताचे पासत जी आमी विनंती करता देवा लागीं थिरायेन करपाक जाय. विदाउट लुजींग आवर होप आमी ही थिराय सांबाळून एन्ड्युरन्स हें सांबाळून आमी आमची विनंती करता. जो कोण विनंती करता तो आपणाचें चित्ता तसलो आसूंक जायना. जशें बागेवन पावलून ह्या कॉलोस्कारांक चीट बरोवन उगडास केला. कोणूच तुमचे पासत विनंती करता जाल्यार तुमकां आपल्या ताब्यान करूंक सोदता जाल्यार चतूर रावात. म्हणटच विनंती करपी दुसऱ्यांक आपल्या ताब्यान करपाक, दुसऱ्यांक आपणाच्या खाला दवरपाक वा दुसऱ्यांचो फायदो काडपाक असलो विनंती करपी आसूंक शकना. विनंती करपी आसा तो सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंतपी, दुसऱ्याच्यो गरजो समजून घेवपी असलो आसूंक गरज. तर जेजूक जरी तर अणभवून आमी हें विनंतीचें काळीज आपणावंक सोदता जाल्यार ताचे आवयक पळोवया. जेजूची आवय मारिया तिचो जल्माचो दीस आमी फाल्यां मनयता. मारियेन खेरीत भाशेन विनंती केली जेजू लागीं आनी व्हडांतलो एक व्हड आमचे लागीं देख आसा, व्हड एग्जाम्पल आसा. त्या काना गांवांत जेन्ना तांचो सोरो सोंपलोलो आंकवार मारिया आपूण विनयता जेजूक, आपूण मागता. तिचे लागीं घोडे कोणेच मागूंक नासलें, तिका सांगूंक नासलें मारिये आमचो सोरो काबार जाला तुज्या पुताक मातशें सांग, हें कोणेच सांगूंक नासलें. पूण ती जाणा आनी तिका विस्वास आसा हो पूत म्हजो तो देवाचो पूत, ताचे लागीं कितेंय करूंक जाता. म्हणटच विस्वास हो तिका आसलो तो घेवन तिणें आपल्या पुता लागीं विनंती केली आनी तिचे विनंतीक जेजून कान दिलो आनी तांची लॉज वाटायली, उदकाचो सोरो करून दिलो. भाव भयणीनो, विनंती करप म्हणल्यार एक व्हड देणें. दुसऱ्या पासत कितें भाशेन मागूंक आमकां देणें जाय आनी आमकां तें दिल्लें आसा. देखून आमी जितले पावटी मिसाक येता आमी सद्दां दुसऱ्या पासत मागता. थोडे पावटी जी कोण बरी नात जावं आमच्या घरांत वो जांकां आमी ओळखनात तांचे पासत आमी विनंती करता. जायतीं जाणां परतून फोन करून सांगता फादर तुमी आमचे पासत मागणें केलें आमी जालीं बरीं, देव बरें करूं. लोकांकूय सांग आमी बरीं जाल्यात म्हूण. थोडे पावटी जांकां आमी ओळखच ना ह्या दिसांनी आमी अफगानिस्तानांतल्या लोकां पासत मागता. आमचो कोण वळखीचो थंयसर ना पूण ही पोरजां थंयसर कश्टवता. तांचे सगळें आमचेंय काळीज मनीसपणाच्या नात्यान एक आसा. आमी तांचे पासत मागता सायबा तांकां शांती दी, हें वायट जें तांचेर आयलां तातूंतली तांकां निवार. आमी तांचे पासत विनंती करता. जायते पावटी आमी विनंती करता जे कोणाक खरेंच गरज आसा. भाव भयणीनो, जाल्यार ही विनंती करता आसतना हें काळीज जेजूचें घेवंक, जेजूचो अणभव घेवपाक आमकां सयेक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां सोंपता आसतना हो लोक जो ताचें आयकूंक येतालो, कोणाचे देंवचार काडटाले, कोण बरीं जातालीं जाल्यार ताच्या भितरलो एक गूण भायर सरतालो आनी हो गूण भायर सरून तांकां सगल्यांक बऱ्याक पडटालो. आनी असल्या वेळार ताचे भितरलो हो गूण भायर सरता देखून सगळीं ताका हात लावंक सोदतालीं. ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी कोणूय आपणाक हात लावंक मेळूं म्हूण रावतालीं. तर जेजूक हात लावन जेजूक सांसपून आमच्यानूय हें बरेपण आमचे पासत आनी दुसऱ्या पासत घेवंक जाता. आनी हो व्हडांतलो व्हडसो एक दर एके मिसाचे भेटेन आमकां मेळटा जेजूक हात लावंक. जेन्ना यादनीक उंडो आनी सोरो घेवन तो उबारता, जेजू खरो जिवो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्यांत येवन आपलें मांस आनी रगत आमकां करून दिता. आमी कुमन्याव घेता, आमच्या हातांनी घेता, आमच्या जिबेर घेता आनी जेजूक आमी एके भाशेन अणभवता. जाल्यार हो सयेक आमकां जेजूक अणभवून आमी ताचे सारके दुसऱ्या पासत विनंती करतले जावं. भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागुया, आंकवार मारेची देख घेवया आनी दुसऱ्या पासत मागता आसतना आमचो विस्वास घोट आमचो देवाचेर दवरुया. आमी घोटायेन बोल्ललीं, थिरायेन बोल्ललीं मनशां जावुया, आमचें चिंतपी न्हू पूण दुसऱ्याच्या उस्क्यान बोल्ललीं मनशां जावुया आनीक आमचो संबंद देवा लागीं सदांच घोट दवरुया. ह्याच
विनवणेन आमकां फोड मेळूंक ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी आमचे पवित्र सभे पासत आनी सगल्यांचे गरजे पासत ही विनंती देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर कोल बावाट दवरूंक आनी पोरजेचे सेवेक आनी जेजूच्या मोगाची गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती अधिकाऱ्यांनी सगल्यो येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवणी मनांत दवरून त्यो काडूंक आनी आपले पोरजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक अंकवार मोरेचे विदेशी तांची काळजां मनां उजवाडावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या दिसांनी कितलींच आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरस आनी डेंग्यू पिडेक लागून कश्टावतात. तांचे पासत विनोती करून देवाताय आमी मागुया आनी असल्या वेळार देवान आपली काकलूत दया दाखोवन सगळे पेस्त पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयची मांडावळ करतल्या पेंता समुदाये पासत मागुया. एकामेका सोवें मोग आनी हुस्को दाखोवन विस्वाशीपणा मनशां आनी आमी जावन पवित्र सभेच्या आख्खीच विस्वाशी आसूंक अंकवार मोरेची देख आमी घेवन भावार्थान आनी मागण्यान जेजू अणभवूंक विनवतलें कालीज आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची चण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार भोव करून दुसऱ्या पासत ह्या वेळार दवरुया. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिनवासतांव आनी ह्या आमची तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं So
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खिरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाडाय. तुजे ल्हानवीक चाकुर्णीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्ताचो गूट पुरगुटुया. Gesù vero, Gesù żywot zala, Gesù nawiaje dom. Gesù vero, Gesù żywot zala, Gesù nawiaje dom. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक हायज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. विनयतलें काळीज आमकां जण एकल्याक दी म्हूण आमी मागता आसतना ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक आमी उलो मारुया आनी सगळीं जी कोण गरजेक सांपडलेलीं आसात, जांचे पासत आमी मागूंक सोदता, जांच्यो गरजो आमी समजून घेतलेल्यो आसात, तांचे पासत बापाक विनवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीप्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. ह्या सांजे प्रार्थनान आतां आमी सायबीन मायचें तुस्त गीत गायतल्या सगल्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आमचे सवेंची बरेपणां केल्यान आमच्या घरच्या सवेन जांचे पासत आमी विनंती केल्या तितल्याय पासत देवान जी बरेपणां केल्यान त्या पासत ताका दिनवासुया वाखाणुया. सोरबळिश्टान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तृत्वां देखून म्हाका सगल्यो पिणकां सुभागी म्हूण पाचार तोल्यो. Mocha
सोर बळिश्ठान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तृत्वा देखून म्हाका सगल्यो पिणका सुभागी म्हूण पाचार तोल्यो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मरेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. चोत्रायदोरची फाल्यां आमी आमची सायबीन मांयच्या जल्माची परब मनयता. सकाळी मीस 7 वाजता जातले आनी सांजेर परबेचे मीस 5:30 वाजता. तेर सेरमांव तशेंच मीस आनी फुलां घालप. खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक आमचो लेजन ऑफ मॅरीचो ग्रूप जो आसा ती ही परब मनयतात. मांडवळ सगळी ती सांबाळटली. जांकां नेमल्यात तांणी फाल्यां मिसाचे भेटेन इगोर्जेन वांटो घेवंक जाता. उरलेल्यांक सगल्यांक आमकां दोनूय मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली, तातूंत आमी भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.